उत्तर गोंयांत नवो विक्रम घडयत भाजपाच्या श्रीपाद भाऊ नायकान 5व्या फावट जैत मेळयला. काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांचो पराभव करीत भाऊन 60,000पेक्षा चड मतांनी जैत मेळयला. गोंयच्या राजकीय इतिहासांत श्रीपाद नायक हांणी लोकसभेचेर 5वे फावट निवडून येवन नवो इतिहास घडयल्लो आसा. उत्तर गोंयची भाजपाच्या जैताची परंपरा दवरीत परत एक फावट भाऊन काँग्रेसीचो पराभव केलो. सुरवेच्या काळाक भाऊंक कांय प्रमाणात मायनिंग वाठारांतल्या लोकांचो बरोच विरोध दिसून येतालो. मात सगळ्या गजालींचेर मात करून भाऊन उत्तर गोंयांत जैत मेळयलें. सामान्य जैत न्हय तर भरघोस मतांनी जैत मेळयला. दिवचल, सत्तरी आनी पेडणे भागांत तर तांणी व्हड प्रमाणात मतांचो आंकडो हुंपला. परये मतदारसंघांत 16,580 मतां तांणी मेळयल्यांत, जाल्यार वाळपयत 15,334 मतां तांकां पडल्यांत. दिवचल तालुक्यांतल्या मये मतदारसंघांत 15,123 मतां आनी दिवचलेंत 14,123 मतां तांकां मेळ्ळ्यांत. मांद्र्यांत 17,296 जाल्यार म्हापशांत 12,704 मतां भाऊंक मेळ्ळ्यांत. हाका लागून भाऊची मतां बरीच वाडलीं. मायनिंग पीडित वाठारांत श्रीपाद नायकाक विरोध आशिल्ल्याचें चित्र दिसतालें, मात मतदानाच्या रुपांत खण पिडितांनी हो राग उक्तायल्लो दिसून येवना. प्रत्यक्षांत चित्र वेगळेंच जालें आनी भाऊन बहुमत मेळयलें. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.